आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य. मग ना खरंच मला दुसरं दीस आज आणि आयचे देवाचे उतर आमकां अशें म्हणटा की मोयजेन लोकां मुखार दोन संगती दवरल्यो, जिवीत मरण शिराप. आतां खंयचे मनशान विसरून काडचें? जो मनीस जिवीत विसरून काडटा तो सासणाक जियेतलो, आनी जो कोण देवाची आज्ञा पाळटा त्या आज्ञा प्रमाणे जियेता, देवाक मानता असलें करता, खंडी जावनी ताका देव आशिर्वाद करतलो. लांबावक बोळबालायकी सगळें बरेंपण तो दितलो म्हणून आयचे पयले वाचाप आमकां सगळ्यांक दिता. खंडी जावनी मरण गुणाकच नाका, शिराप खंडीती नाका, तो घेवंकी नाका, तो दिवंकी नाका, आनी आमकां जाय जिवीत. आमी विसरून काडटा जिवीत, आनी जिवीत विसरून काडटा आसतना हे जिविताची इल्लोसो नियाळ करून तुमच्या सांगाता हांव खुशी व्हरतां. तीन रितीची मनशां आसात, तीन रितीची मनशां आसात. पयल्या सुवातेर पीपल हू आर अवेक, दुसऱ्या सुवातेर पीपल हू आर लिव्हिंग, आनी तिसऱ्या सुवातेर पीपल विथ लायफ. पीपल हू आर अवेक जस्ट जागी आसात, एणे तेणे पळयतात, देखतात, पूण कांयच पळयनात, कांयच देखनात, उलयतात, गुंतून आसा उलयतात, पूण आसात. थोडे जाण म्हणटात जेवचें खावचें जल्माला तशें मरचें, और कन्नडान म्हणटात भुमी गे बारा म्हूण. बेश्टेच आसात, कांयच प्रयोजनाचे मनशां नात, बेश्टे अवेक जागे मात्र आसात, न्हिदतात, उठतात, जागे आसात, जेवतात, भोंवतात, करतात, पूण फकत जागे मात्र आसात. ते कांयच सामाजीक उपकार नात, आनी बदलाक ते मौन व्यक्ती कशी जावन आसतात. दुसऱ्या रितीची मनशां लिव्हिंग, लिव्हिंग म्हणून सांगल्यार जिवी आसात, नाही फकत जागे आसात, जागे आसचे पयल्या रितीचे, आनी दुसऱ्या रितींत ती जिवी आसात. जिवी म्हणून सांगल्यार हर एक कडेन काम करतात, उलयतात, धांवतात, येतात, प्रोग्राम अटेंड करतात, मागीर घरचें काम करतात, वावर करतात, ऑफिसान काम करतात, पयणी करतात, आनी भुरग्यांचें पळयतात, व्हडांचें पळयतात, ल्हानाचें पळयतात, इश्टामित्रांचें पळयतात, वॉट्सॅप पळयतात, मागण्या करतात, राजा करतात, पुरो करतात, आनी निमाणें तांकां तातूंत तांकां तातूंच काय मेळना. ना समाधान, अशांती, आनी ती विचारतात म्हजे कामच इतलें जावं जल्माला इतल्याच खातीर, आनी आमी मेल्यार बरें म्हणून एक चिंतात. पूण निजाकी सत गजाल की तांकां जिवीत म्हळ्यार गुंतूना. दे आर जस्ट लिव्हिंग, जागी आसात, आनी अशें जागी आसल्या वरवीं आपलें काम ती करतात, ती मुंदस व्हरतात. तिसऱ्या रितीची मनशां आसात वीथ लायफ, जिवीत आसा. ती सकाळीं उठतात, देवाक अर्घां दितात. तांकां सकाळीं जावन अर्द घंटो तो मुखार एक घंटो सकाळीं हर एका दिसा मागणें करून वेळ मेळटा. सगळें घराचें काम ती करतात, मिसाक ती वतात, पिडेस्तांक, प्रायवंतांक, गरजेवंतांक भुजवण दिवंक, मागणी करूंक सगळें करतात. शॉपिंग करतात, घोवाचें, भुरग्यांचें, बायलेचें, कुटुंबाचें सगळें बऱ्या तरेन चलता. सगळीं संतोश भरीत आसात, सांगताय देवाक जाय तितलो वेळ दितात, जावं पुरो आश्रमांगी, जावं पुरो हेर कडेन भेट दिवंक, बरें करूंक. ते एन्जॉय लायफ, दे रियली एन्जॉय लायफ, दे व्हेरी व्हेरी हॅपी. देवान तांकां जायते बेसावन दिलां, बरें घर दिलां, बरें कार दिलां, बरीं भुरगीं दिलात, बरो वातावरण दिलां, सगळें बरें दिलां. खंय ताण मेळ्ळें तांकां? दे एक्सेप्टेड लायफ. आनी जेजू म्हणटा जोवांच्या 10व्या अध्यायांत 10व्या वळेंत, आय केम टू गिव लायफ, लायफ इन अबंडन्स. हांव आयला जिवीत दिवंक, जिवीत संपूर्ण रितीन दिवच्या खातीर. तर आमी आर वी जस्ट अवेक ऑर लिव्हिंग ऑर वीथ लायफ? अवेक जाल्यार आमी वेस्टर्नच्या संवसारांत आयल्या देखून एक दीस मरोंक आसा, इतलेंच आमच्या निमाणें. दुसरें म्हणून सांगल्यार लिव्हिंग म्हणून सांगल्यार काम करता, सांगती आमची घडटात, पूण आमचें घरचें काम करनासता, पूण पुरासण आनी सांगताच नात राबती आमच्या जिणेंत. कितलें आसलें कितलें ना जाल्यार नात राबती. पूण वीथ लायफ
इल्लेशें आसल्यार मस्त संतोश आसता, भलायकी बरी आसता, समाधान आसता, सगळें बरें आसता आनी ताचे तसल्या व्यक्तीक पळोवन आमी ताका लागीं वयता विचारता, कशें सायबा, कशें सायबिणी, कशें भुरग्या, तूं इतलें सुंदर आसाय, कितलें सोबीत आसाय, इतलें तुवें जिवीत आसा, तुमी कशें हँडल करतात तुमचें लायफ, कशें तुमच्या जिवितांत तुमी कशें जियो मुखार सरतात आनी इतलो संतोशान तुमी आसात, कशें तुमचें कुटुंब अशें जाता, म्हज्या कुटुंबांत पुरो अशेंच म्हणून ते नॅगेटिव्हिजम, नकारात्मक ते उलयतात, म्हणटात म्हाका तुमचे बरी जायचें पूण हांवें कितें करीत जाय. दीस इज वीथ लायफ. तुमी वीथ लायफ वेंचून काडटात, कित्याक लायफ सोमेतून मात्र येवचें, सोमे संगीत मात्र तें आसचें. देखून मोगाचें न्हू, ह्या 3 संगतींत हांवें तुमकां सांगिल्ल्या वेळार अवेक, लिव्हींग आनी वीथ लायफ आमकां कंडी जावन जस्ट अवेक नाका, जस्ट लिव्हींग नाका, बट वी वॉन्ट लायफ इन अबंडन्स. आनी आज म्हजेन लोकांक विचारलें, तुमकां कितें जाय? जिवीत जाय की मरण जाय? तुमकां शिराप जाय की नाका न्ही गे, आमकां जिवीत जाय. सोमे ते मात जिवीत. देखून जेजू म्हणटा, आय केम टू गिव लायफ इन अबंडन्स. हांव जिवीत दिवंक आयला, जिवीत संपूर्ण रितीन तुमकां दिवंक. पवित्र पुस्तकांत वाचता, जेजू आयिल्लो ह्या संवसारांत म्हणूंक लागलो, हांव जावन आसा जिवीत, वाट आनी सत. म्हजेर विस्वास दवरून चलता तो केदाळ काळोखांत चलचो ना. म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत जियोवचो ना, उजवाड असो जावन आसतलो. कोण अवेक आनी लिव्हींग संवसार जिवीत आपणावन संवसार जिविता प्रमाणे जियेतात, तांकां देव करगाण घेतात, संवसाराची वस्तू देव करगाण घेतात, असले मनशां नास जातली म्हणून देवा सरची पाटी येवंक हो करिस्माचो काळ देवान आमकां दिला. कंडी जावन जिवीत आमकां वेंचून काडूंक जाय. सोमी जावन आसा जिवीत आनी ह्या जिवितांत आमकां नवें जिवीत मेळटलें. दुसरी संगत म्हणून सांगल्यार जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां अशें उलो दिता की आमी ह्या संवसारांत सोम्याक अनुभवता आसतना सोमी कश्ट जाता. कश्ट हांव सोंसतां तुजे खातीर, कश्ट हांव आपणायतां तुजे खातीर, कश्ट हांव मानून घेतां तुज्या मोगा खातीर, कश्ट हांव म्हज्या माथ्यार, म्हज्या कुडीचेर, म्हज्या खांद्यार वोवयतां, म्हज्या काळजांत बरोवन दवरतां आनी तें मुंदस व्हरतां तुज्या जिविता खातीर. आमकां जिवीत मेळचे खातीर सोमी सगळें करूंक तयार आसा. देखून जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव करून तुका खोशी आसा? म्हजे मानदांबेन तूं पाळटाय जाल्यार, हांवें सांगिल्ल्या बरें तूं करताय जाल्यार तूं म्हजो इश्ट जातलोय. पूण म्हजो मानदांबेंत तूं पाळशी जाल्यार तितलेंच न्हय, म्हजो पाटलाव करून तुका खोशी आसा जाल्यार तुज्या जिणेचो दिसा दिसाचो कुरीस काणगे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. दिसा दीस पडटा, कितें करूं जाय? मोगान कर, सोम्या खातीर कर, मनशां खातीर न्हय, सोम्या खातीर कर. आनी अशें केल्ल्यांत जेजू तुका जिवीत दिता, जेजू तुका जिवीत दिता अशें म्हणटा. देखून मोगाचें न्हू, कंडी जावनी आमकां मेस्तांक जिवीत जाय आनी जिवीत सोमी म्हणटा, तूं जो कुरीस काणगे, तुवें कितें करीत जाय तें मोगान आपणावन त्या मोगान तूं तुजें जिवीत मुंदर दवरचें जाल्यार तें कश्ट काणगे म्हज्या फाटल्यान ये आनी तुवें सांगात हांव आसा. आनी तुका वावोंक जाय न्हू तेळा हांव म्हज्या हातांनी पांय म्हज्या थाळवेर दवरून हांव तुका चलयतलो. कित्याक तूं कश्ट सोंसता आसतना तुका एक सूर हांव सोडना, पूण हांवें कश्ट सोंसले आनी हांवें कश्ट सोंसले जाय ताचे वरवीं तुज्या जिणेक जिवीत तुमकां मेळच्या खातीर म्हाकाच हांवें समर्पण दिवंक जाय. निमाणी संगत माथेवाच्या 9व्या अध्यायांत 20 वळींत मुंदसून आमी पळयता, सगळो संवसार तुवें जिखलो म्हूण चिंत्या, तुज्या आत्म्याचो नाश जालो, कितें फायदो? आमी पळयलां मनशान नांव जोड 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 उडलो म्हूण चिंतलें, निमाणें ताच्या गरजांक कोणूच ताका लागीं पावना. आपूण ओडलो पयशे खर्चून तें कर हें कर, इश्ट आसा मित्र सगळें म्हूण सांगलें, पूण निमाणे कडेन ताचेच ताका लागीं येवंक नात. ताच्याच मनशान ताका, ताच्याच इश्टान ताका सांडलो आनी कोणा नेगारलो ताणें, कोणाक तो नाका जालो ताणें येवन ताका आदार दिल्लो. साबार उदाहरण आमच्या मदें आसात. म्हणटा आसतना सगळो संवसार आमी जिखोवंक प्रयत्न करता, जावं पुरो आमच्या अहंकारान, गर्वान, आमच्या व्हडपणान, आमच्या रक्तान, उन रक्तान आमी संवसार जिखोवंक प्रयत्न करता. उदका वयले बुडबुडे आमी खंयच्याय घडये फुटोवंक साध्य आसा,
मातयेची मडकी आमी खंयचे कडेन फुटोवन साद्य आसा देखून खरंच म्हज्या काळार जेजू म्हणटा विंचून काडा जिवीत हांव जिवीत दिवंक आयलां म्हजे उद्देश मात तुमकां जिवीत मेळटलें दुसरें म्हणून सांगल्यार म्हजी आज्ञा पाळात आनी तुमचो दिसपडतो कुरीसकाण घेवन तुमी म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तिसरें म्हणून सांगल्यार सगळो संवसार तुमी जिखोवंक प्रयत्न करतात तुमच्या व्हडपणान नाना संगती उलयतात तुमकां जीब दिल्ले हांवें तुमकां गिन्यान दिल्लें हांवें दोळे दिल्ले हांवें कान दिल्ले हांवें तूं सगळोच मुजो खंयचे कडेन हांव सोडटां तूं नपय जातलोय केदळे मडकी एक कुंभार करता ती खंयचे कडेन ताका नाका जाता तो आनी उडयली जाल्यार फुट्टा त्याच रितीन देवान आस सोडल्यार खंडी जावनी आमी कांयच न्हय देवाचे सोंसणीकायेन देवाचे काकुळतीन देवाचे कृपेन अजून पर्यंत देव आमचो मोग करता त्या खातीर वयर खरंच म्हजो काळ ताणें आमकां दिला ताका जावं अर्गां ताका जावं महिमा ताका जावं स्तुती आनी तुमकां आयच्या खरंच दुसऱ्या दिसा सर्प दिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी देवाचें उतर आयकूंक आनी आयकल्या वरवीं तुमकां जिवीत फावो जावं म्हणून सोम्याचें जिवीत फावो जावं म्हणून म्हजें मागणें आमेन.